सोनवार 23 डिसेंबर सांत जुआंव केतीचो यादनीक मुखेल वळ ताचे नांव जुआंव नियाळाक आदार जुआंव म्हणजे देवाचे कृपेचो नांवांत कितें आसा हें विलियम शेक्सपियरांनी ताची रोमियो आनी जुलियट ही कथा बरयतना 15व्या शेंकड्यांत म्हटलेलें आनी हालींच अशी एक केस केरला हाय कोर्टा मुखार येता आनी जज म्हणटा नांवान सगळें आसा नांव एका मनशाची आयडेंटिटी आनी युनिकनेस दाखयता नांव जावन आसा एक बुनयाद त्या आदाराचेर हो मनीस समाजांत जियेता जुआंवाच्या जल्मा उपरांत ताका नांव कितें दिवचें हो प्रश्न शेजाऱ्या आनी सोयऱ्या मुखार उबो जाता ताची आवय ताचें नांव जुआंव दवरूंक जाय म्हूण सांगता ताच्या बापायक जाकारियास विचारतात जो मोनो जाल्लो आनी तो बरयता ताचें नांव जुआंव सगळीं अजाप जातात आनी सर्वेस्पराचो हात ताचेर आसा म्हूण ओळखून घेतात पयल्या वाचपांत मालाकी प्रवादी आमकां सांगता ज्या सर्वेस्पराक ती सोदताली तो देव अवचितूच मंदिरांत येतलो आनी तो शेटीच्या आकट्या आनी मोडबोळाच्या घरा सारको निर्मळ निर्बोळ जातलो लेवीच्या पुता दुवांक तो निर्मळ करतलो आनी भांगारा आनी रुपया परी निर्बेळ करतलो जुआंव वाट तयार करतालो तें नांव जेजू ताच्या जल्मा परबेक आमी आसां काय तयार म्हजो थाराव जुआंव हांव आनी सगळीं भावार्थी देवाचे कृपेची जावंक हांव सदांकाळ मागतलीं